इथं नगरपालिका आसा पुणेची तेजे चेअरपर्सन बाब रितेश नायक हे हांगा आसा आणि आमी जाणून घेयात हे कडल्यान अधिक माहिती। नमस्कार। आज की पोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव कमिटी आणि पोंडा म्युनिसिपालिटी हे जोड पालवान आमी हो शिगमोत्सव गोंयाभर हो पयलो सुरवात जाता फोंड्याच्यान। फोंड्या तालुका जो अंत्रुज महल म्हणटा थंयच्यान हो सुरू जाता आणि तुमकां खबर आसतली 1980 हो सुरू जाल्लो आणि त्यानंतर 1991 बाब रवी नायक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या टायमार आमी हो सगळ्या तालुकांनी तेणे मागीर ते पावयलो सगळ्याक आणि हे मागीर स्टेट लेवल सुरू जालें। सो हे सुरू जातकीच सगळे आमचे जे आर्ट एंड कल्चर आमचे कल्चर आसा हे राखून दवरपा खातीर हे मुख्यमंत्री तेन्ना रवी नायक आशिल्ले ताणें खूब प्रयत्न केले आणि तेच्या नंतर हे सगळ्या तालुकान सगळे लोक पार्टिसिपेट जावपाक लागले। आपली वेगवेगळी कला थ्रू फ्लोट्स मागीर रोमटा मॅच मागीर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जाता हांगा लोक कला जाता हे सगळ्याक तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आणि तेच्या नंतर हे सगळे आमी आतां गोंयभर चालू आसा। आजच्या या पोंडा शिगमोत्सव समितीच्या वतीन गोंय राज्य पर्यटनाच्या वतीन पयलेच फावटी गोंयान सुरवातूच फोंड्या आमच्या तालुक्यांतल्यान घडटा आणि अशा समयाचेर आज ह्याच शिगमोत्सवाचे उद्घाटन करपा खातीर जाणीव संबंद गोंया भितर शिगमोत्सव ही आमची बहुजन समाजाची एक आद्य पारंपारीक गत मुखार हाडपा खातीर आणि ही संस्कृती एका पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन पावोवपा खातीर त्यांनी मोलाचें अशें काम केल्लें आसात। ते आमचे आदरणीय गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री कृषी मंत्री श्रीमान रवीजी नाईक खरोखरूच आज संबंध गोंया भितर एक नवचैतन्य प्राप्त जाल्लें आसा। प्रत्येक वाड्या भितर आपले धार्मिक पद्धतीन शिगमोत्सव पार पाडल्या नंतर आणि खास करून आमच्या या पोंडा महालान अंत्रुज महालान चतुर्दश जाल्यानंतर एक दीस होली आणि नंतर हो शिगमोत्सवाची सुरुवात आम्ही मोठे दबाजान करतात। जेणे हो शिगमोत्सव यशस्वी करपा खातीर जो आज ताणें पुढाकार घेतिल्लो आसा त्या सगळ्याक हांव स्पर्धकांक आणि जेंका सगळे जे घटक जे आसा तांचें अभिनंदन करता। खास करून ही स्पर्धा जावन आसा आणि स्पर्धा जाली म्हणटकीर प्रत्येक स्पर्धकाक दिसतलें की म्हजो चित्ररथ बरो जाल्लो आसा, म्हजे रुमटामे बरे जाल्ले आसात आणि हे सगळे म्हजे न म्हणपा खातीर आज आमी परीक्षकांची आज नियुक्ती केल्ली आसा। परीक्षक हे तज्ञ जावन आसात। परीक्षकांक सगळ्यात त्या क्षेत्रातले ज्ञान आसा पूण जेन्ना सगळ्याक हांव मागता कारण स्पर्धा जरी असली तरी बक्षीस सुद्दां मेळना तुमचें पार्टिसिपेशन जावप हे तितले त्या शिगमोत्सवाची आज शान आणि मान वाडयता हे आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा। आणि जितले आमी आमची परंपरा जी आसा जी एका पिढी कडल्यान दुसऱ्या पिढी कडेन पावपा खातीर जे मौलिक अशें काम तुमच्या हातातून गेल्लें आसा हे खूपच मोठे तोखणायस्पद आसा। या शिगमोत्सवाचेर आज बरेचशे जाण PhD करपाक लागिल्ले आसात। त्या वेळाचेर संबंध भारताचे हो शिगमो पळयतात त्या वेळाचेर त्यांची जी एक मना भितर एक उर्बा आणि तो आमचो ढोलाचेर जी तोडी ताशाच्या तिडमिडतान आणि कासाळ्याच्या झिंजिणान जो तरेचो स्वर येता तो खरोखरच आमच्या जे पूर्वजांनी ही संस्कृती आज रचून दवरलेली आशिल्ली। कारण कितें ज्या वेळाचेर आमी शेतां वाटांनी आमी काम करतात ज्या वेळाचेर आमी वेगळे काम करून आमचें शरीर जेन्ना थकतलें जाल्या नंतर आपले विचार आणि आपले सुविचार मांडपा खातीर आणि तातूंतल्यानूच एक ती आंगाची एक उमेद आणि तेच आमचे प्रतीक मुखार हाडपा खातीर हो पूर्वजांनी तयार केल्लो शिगमो हो आज एक नवे स्थान नवी एक उंच अशी भरारी घेवन गेल्ले आसा। खरें म्हळ्यार त्या पूर्वजांक आमी सलाम करपाक जाय आमी नतमस्तक जावपाक जाय कारण अशा तरेची संस्कृतीचे निर्माण करून त्यांना घडये अशें सुद्दां खबर नासतलें की या शिगमोत्सवाचे आज रूपरेषा आज इतले मोठे हे स्वरूप ताका आज कात घेतिल्लें आसा।
शिगमोत्सव 1980 सुरू केल्लो. 80 नायक जवळ जवळ तेका 43 इयर्स म्हणजे 43 वर्ष जाली. म्हणून आमी हो चालू आसा आनी हो शिगमोत्सव मागीर गोंयभर जालो आनी गोंयभर मागीर सरकार लेवलाचेर सुरू जालो. म्हणजे एक उमेद ती जे आमच्या भुरग्यां भितर उमेद आसता ती नाचून भितर एक भरगी आसता उमेद भागोवपाची आसता. म्हणून अशा वेळार आमी एक देवाचेर केलें आनी हो शिगमो सगळ्यांनी भाग घेतात. तेणी भाग घेवचो सगळ्यांनी तेणी उमेद आसा सगळ्यांची. हांव तेंकां सगळ्यांक येवपाक दिता कितें हो शिगमो त्या वेळार सुरू जाल्लो 80 त्या वेळार खुबशे मुन्सिपाल्टीचे कामगार आमचे हांगा आशिल्ले. आमच्या वांगडा खुबशे मदर कोण येतो आमच्या नांव तर फुडें त्या वेळार आशिल्ले सगळे म्हणजे त्या वेळार एक्टीव जे गोंयांत काम केलां ते त्या वेळार आशिल्ले. म्हणजे तेन्ना हांव सुरू दवरला. त्याच बरोबर शिवजयंती जी आसा ती शिवजयंती एक सगळ्या गोंयांत केल्ली आसा. ही गोंयमध्ये आसा केपें तालुका काणकोण सगळे कडेन शिवजयंती सुरू केल्ली आसा. म्हणजे हे आमी सगळे केला आमची हे आसा की आमची संस्कृती फुडें वचची ती फुडें रावची आनी आमची संस्कृती कितें शिकयता तेवढे लोकांक कळचे. आनी जे आसा सहभागी जातात सगळे मेळ हे मेळ आसात आनी कितें फ्लोट आसा बाकीचे सगळे तरेचे आनी तुमी सगळे भाग घेतात. म्हणजे एक आमकांय बरें दिसता सगळ्यांक जे आमकां जे ऑर्गनायज करता तेंचो आमकां सगळ्यांक जाय. आमच्या वांगडा कन्सिलर सगळे आसात जावं उपाध्यक्ष आसा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सगळी कन्सिलर त्यो जे बसतात हे सगळे लोकांची आमी आमचे फाटीमा आसा आनी हे फाटीमध्ये आमी सुरू करतात. हांव तुमी सगळ्यांक या हेका पार्टी करून तुमी सगळ्यांक देव बरें म्हणटा आनी तुमी तशें पत्रकार ते म्हणजे आपल्या भावना आपल्या गरवूच आसना ते पत्रकार मी म्हणटा की प्रत्येक वेळार हे कितें तुमी दाखयतात तशें दाखयचे की लोकां पर्यंत पावचे नुकसान करपाचे कित्याक बाकी कडेन तशें जातात आमचे कडेन जाता अशें म्हणून आमी हो तरी आमकां पोर्चुगीज हे आशिल्ले हांगा पयलीं 8.5 वर्सां राज्य केले पूण आमी आमचे सोडूं ना. आमचे जाव आसा आनी आंतूर विभाग जे आसा हे हांगसर आसा आनी हे आमी केन्नाच आमचे जी संस्कृती आसा ती आमचे एक जावना केन्नाच कोणी कॉम्प्रोमायज कशीच केलें ना. पूण आमची चालू आसा आनी चालू उरतली. त्या फुडें तुमी सगळ्यांचे पाठिंब्याचे तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. गोंयचे माजी मुख्यमंत्री बाबराव नायक आनी आतांचे आमदार आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेंचे एक विजन असलें आसा अजुनूय की आमची गोंयची जी कला संस्कृती आहा ती प्रत्येक गांवांत पावची. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 1980 जेन्ना ते कावन्सिलर आशिल्ले पोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलांत तेन्ना तेणी तो कार्यक्रम सुरू केलो. शिगमो त्या वेळाचेर म्युनिसिपाल्टीचें सुरू केलो
आनी तो म्युनिसिपालिटीच्यान सुरू केल्या नंतर 91 जेन्ना गोंयचे ते चीफ मिनिस्टर जाले आनी ताका लागून ह्यो जी संस्कृती आसा ती अख्खे गोंयान पावोवची म्हणून तांणी स्वता खूब खटपट केली आनी सगळे 40 मतदारसंघात त्या वेळाचेर हो शिगमो तांणी चालू केलो. फोंड्यांत हो शिगमो चालू उरचो म्हणून खूब त्रास जाले आमकां मदीं आनी मदींचे काळार जे करोना आसतना सुद्दां आमकां कांय वेळाचेर सरकाराची येवजणी ना मेळनासतना आमी म्हाळशेक वचून नमन घालताले आनी नमन घालून तिचो आशिर्वाद घेवन आमी मागीर परत येताले घरा कडेन. आमचो शिगमो ह्या वर्साक बरो जोमान जाता. बाब रवी नायकाच्या मार्गदर्शना खाली आमी हे कार्य शिगम्याचे करीत रावले आनी थोडे पयशे उबे केले आनी आमचो एक स्वताचो फोंडा अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचो हॉल आसा जे जाग्यार सगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम किंवा जे शिगम्याचे किंवा आमच्या फोंडेकारांचे कितें संस्कृतीक कार्यक्रम आसता ते थंय जाता. हें सगळ्यान मोठें गोश्ट बाब रवी नायकान हे फोंडेकारान दिल्ली आसा आनी ताका लागून आमकां अभिमान दिसता की अख्ख्या 40 मतदारसंघान सोडून फोंड्यान एक हॉल शिगमोत्सव समितीचो आसा. हे फोंडेकारांक मोठी गर्वाची गोश्ट आसा.